Worship the Lord. Hallelujah. 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 मग शोभा भयणीनो आम्ही रेतेर आरंभ केली पयल्या दिसा पापसली काळजां तो बरी करता आणि तांचे घाई तो बांधता. We began our retreat with this quotation. Psalm number 147 verse 3 says that he heals the broken-hearted and binds up their wounds. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. And first day I explained you the power of the word of God. देवाचे उतर धाडून ताणे तांकां गुण केले आणि कालच्या दिसा आमी आयकले गुण करचे सकत मागण्यांत कशी आमकां मेळटा, मागणें कशें आमच्या जिविताक आकार दिता, मागणें आमच्या जिवितांत कितलें गरजेचें. हाऊ मच प्रेयर लाईफ इज इम्पॉर्टंट इन आवर लाईव्स. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. आज आमी पवित्र आत्म्यातय जियोंकू आमकां देव आपोवणें दिता. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. तुम्ही उत्पत्ती ग्रंथ काढल्यार जेनेसिस चॅप्टर 1 जेनेसिस उत्पत्ती ग्रंथ अवस्वर 1 तुम्ही वाचा कोंकणींत आणि एकल्यान कोण इंग्लिशान आसा की बायबल तुमच्याकडे? वय येस. आरंभाक देवान आकाश आणि पृथ्वी रचली. देवान आकाश आणि पृथ्वी रचली. पृथ्वी निराकार आणि रीती आसली. पृथ्वी कशी असली? निराकार. निराकार असली. किती असली? जल्मल्लें भुरगें ताका तुम्ही भुरग्याक ट्रेनिंग करतात ल्हानतावन. भुरग्याक कसो पानो दरसो गुत्तू ना. भुरग्याक पान्या गाड्या व्हरून धरीचे तुम्ही थोडे पटी भुरगें दूध चिवना चिवचें गुत्तू ना भुरग्याक. वयग्या वयांक गुत्ता हें बरो. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक म्हळ्यार थोडी आवय फोन करतात, फादर मुजे भुरगें चिवना फादर, मागणें करा फादर. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. Hallelujah. म्हणजे निराकार जावन आसली आणि आदी सागराचेर अंकार बरो नासलो अंकार बरो नासलो आणि दैविक वारें उदकाचेर मारतले. खंयचे वारें मारतले? दैविक. म्हणजे हे सकड निराकार जावन आसले, अंकारान बरो नासले आणि थंय दैविक वारें उदकाचेर मारतले. आमचे जिविती तशेंच निराकार जावन आसले. देवान आमकां आकार दिवचे खातीर जेजूक धाडलो. अंकारान बरो नासले, अंकार म्हळ्यार पातकान बरो नासले आनी दैवीक वारें पवित्र आत्मो आमकां आकार दिवंक आयलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. त्या खातीर आमी म्हणटा पवित्र सभा पवित्र आत्मो चलयता. इंग्लिशान कोणी वाचया? कोणाकडे आसा बायबल? Nangi. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. So there was disorder. There was no order. There was disorder. So most of the time we suffer because of the disorder. Praise the Lord. Praise the Lord. Sickness is disorder. Sin is disorder. पातक एक निराकार आकारणातली एक जीवित जावं बरो पिडा सिडा disorder. Normal BP 80/100 normal BP नहीं 120/80 normal BP. abnormal निराकार आकार सुकता. साईज थोड्या पटी बारीक आसचे मोठी जावन येतात. कित्या मोठी जातात कळना, फुगतात. प्रेज द लॉर्ड. मोठी असली बघून येतात. प्रेज द लॉर्ड. निराकार एक आकार आसा, एक कितें म्हणटात ऑर्डर आसा आमच्या लायफाक. केदाळे हे ऑर्डर सुकता, केदाळे डिसऑर्डर आमच्या लायफांत येता, आमी आशीर्वाद जायना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. त्या खातीर आरंभाक देव सांगता पळया, ही सगळी आरंभाक देवान आकाश आनी पृथ्वी रचली. गॉड क्रिएटेड द हेवन अँड अर्थ. आणि निराकार पृथ्वी, निराकार आणि रीती आसली. आदी सागराचेर अंकार बरो नासलो आणि दैवीक वारें थंय वळतालें. पहिले तुम्ही मतींत दवरचें ह्या रेतेरीन कितें जाता. रेतेरीच्या अखेरीक रेतेर संपतना कितें जाता. वॉट हॅपन्स वेन यू फिनिश युअर रिट्रीट अँड गो. You will come and ask me, brother Prakash, when are you calling next Father Franklin?
आनी हेपटी फादर फ्रँकलिना केदाळ आपयतात ना तुम्ही येवन दिसा फादर फ्रँकलिन आनी केदाळ येता बंबय आनी खंय रेतेर आसा हांगा जाली आनी फाल्यां तेय धांवतात पूण इम्पॉर्टंट आमच्या जिवितांत आकार हाडूंक देव आपोवणें दिता आनी पवित्र आत्मो आमकां आकार दिता. होली स्पिरीट गिव्स ऑर्डर इन लायफ. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. टुडे मोस्ट ऑफ अस सफर बिकॉज देर इज नो ऑर्डर इन लायफ. आमच्या जिवितांत आकार ना. केदाळा खंयचे गरजे ते आमी करना. केदाळा जोयनातल्या वेळार केदाळा जेवल्यार जाता. मागण्या करच्या टायमार मागण्या करी जाय. काम करच्या टायमार काम करी जाय. मिसा घेवच्या टायमार मिसा घे जाय. सो देर शूड बी ऑर्डर अँड इट इज कॉल्ड डिसिप्लिन. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. Retreat gives us, the scripture gives us internal discipline. When there is no internal discipline, then you suffer with wounds. केदाळा तुमकां शिस्त ना. केदाळा कुटुंबान शिस्त ना. केदाळा कुडीन शिस्त ना. आमी डिसऑर्डर या गायांनी सांपोवन पडटा. काळजां पापसतात आनी गाय जातात. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. पहिले या दोन उतरांनी आमी पळयता देव आमच्या जिवितांत येताना when Holy Spirit comes, when God comes, when Jesus comes, there is order in life. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मस्त जाणां आज रेतेरी घेवंक एक कारण तुमचे वरवीं आसाद जालें. जावं पुरो पिवण्यात आसल्यात जावं पुरो खंयच्या वायटांत आसल्यात पूण थंय तावन देवान तुमकां हाडलें. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. कितल्या जाणां तसो अनुभव जाला हात वयर घालया. पयले आमी अशें नातल्या मागनातल्या मागण्या करनातल्या रेतीरी घेनातल्या मिसाक वचनातल्या जावं पुरो पिवण्यात आमी बली आसल्या पूण आमकां आज सक्कड सोडून जेजू खातीर आमकां जिवंक जाता. कितल्या जाणांक जाता. कोणाक जायना. प्रेज द लॉर्ड. आज सकल घालया. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. त्या खातीर मग भाव भयणीनो पवित्र आत्मो आमचे भितरले गायी जेजू क्रिस्ताच्या सक्ते नाश करता. नावान उतराच्या बोळान नाश करता आनी आमकां आकार दिता. पयलें. दुसरें पृथ्वी निराकार आनी रिती आसली. कितें आसली. एम्प्टी. All earth was empty. There was nothing. रिती आसली. आज आमच्या जिवांनी थोडे फावटी रितें जाता. अधुरें जाता. कशें रितें जाता. जावं पुरो काजर जाल्यार तुमी सांगाता ना रितें जालां जिवान. भुरगीं आसात भुरगीं पळयनात रितें जालां जिवान. घरा घोव आसोनी घोव नातले बरी पोतीन आसोनी पोतीन नातले बरी आमचें जिवन रितें जालां. कोणी समजूंक शकनात. जावं पुरो म्हज्या जिवितान कोणें सांगलें आयकना. म्हज्या इगो धर्मान हांव अहंकारान बुडलां. समाधान ना. सो जिवन रितें जालां. दॅट मिन्स युअर लायफ इज एम्प्टी. आनी ते रितें जाल्ल्या जिवितांत तुमी कितें कितें बरोवंक पळयतात. जावं पुरो थोडीं पळयतात फादर हें लोनलीनेस वचोंक परक लोक कोण गे म्हाका म्हणटा हांव परगांवाक गेल्लो राजेक स्मोकिंग करता तो. फादर हांव टेन्शन हेच्या खातीर स्मोकिंग करता फादर. तरी स्मोकिंग करचें सगळें टेन्शन गेलां हांगी. काले म्हणे सांगा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. स्मोकिंग आनी टेन्शन येता गी. पिवण आनी टेन्शन उणें जाता की चड जाता. कशें कडल्यान चड जाता म्हणून पियेतात गे तुमी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 पळया आमच्या जिवितांत आमी ह्या संवसारा फाटल्यान हें रितेंपण हें अधुरेंपण हें एम्प्टीनेस हे गायी गूण जावचे खातीर आमी येता. वयल्यान वयर मागीर मागीर गायकर घाण घेता. त्या खातीर आमच्या रित्या जाल्ल्या जिवितांत पवित्रत्मेची देणी आनी फळां आमी बरी जाय. कितें बरी जाय. चिंतून पडल्या सांगा. कितें बरी जाय. पवित्रत्मेची देणी आनी फळां बरी जाय. वी हॅव टू आवर लायफ इज एम्प्टी. नाव वी हॅव टू फिल विथ द फ्रुट्स and the gifts of the Holy Spirit, and that is what the New Testament scripture tells us. Praise the Lord. Hallelujah. आणि सांगता
त्या अंकारांत देवाचो प्रकाश आयलो and in that darkness God brought light. That means when you are in darkness, when you are in wounds, when you are broken, don't worry. When there is crisis, don't worry. I always say in the crisis of life there are three things. There is purpose of God, there is power of God, there is presence of God. तुझ्या जीवितांत अंकार असताना, कष्ट असताना, रिते असताना भिये नाका, संकष्ट येताना भिये नाका. तीन विषय ते उडास दवर. थंय देवाची प्रसन्नता आसा, थंय देवाचे अस्तित्व आसा आणि थंय देवाची सुखत आसा. पर्पस ऑफ गॉड, presence of God and power of God. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. आणि बायबल आमकां सांगता त्या काळोखांत देवाचो प्रकाश पोरजळतलो. हालेलुया, हालेलुया. तर काळोख म्हळ्यार कितें? काळोख म्हळ्यार पातक, द्वेष, हागे, मोसोरो, झगडे, पक्षपात हे सकट काळोख. उजवाड म्हळ्यार पवित्रत्म्याची देणी. आमच्या उजवाडा बरयत जिणयेक आमकां देवान दिल्ली पवित्र आत्म्याची देणी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. दुनियात आमच्या काळजाचे दवरया. एक गडीभर नीट बसया. आमचो पाठीचो कोण नीट आसो दी. एक गडीभर दोनी हात काळजाचे दवरया. म्हणजे जिवीत आज म्हणजे जिवितांत एक आकार, एक सिस्टम देवान दिल्लें सिस्टम ते आसा गी, डिसिप्लीन आसा गी. न्हय हांव म्हाका जाय जाल्ले भरीन जियेता. इज देयर डिसिप्लीन इन माय लायफ ऑर आय लिव एज इफ आय लायक. आज तुझ्या जिवितांत एक आकार दिवंक पवित्र आत्मो या विशेष दिसा तुका देव दिता. आज आम्ही पवित्र आत्म्याच्या फळांनी आणि देण्यांनी जियोन आसावंगी. Do we live in the fruits and the gifts of the Holy Spirit? त्या काळोखान प्रकाश परजळतलो. आज तो प्रकाश जेजू. आय एम द लाईट ऑफ द वर्ल्ड. आय एम द सॉल्ट ऑफ द अर्थ. हांव ह्या संवसाराचो उजवाड. हांव ह्या धरतेचें मीठ. पायतलो. He will teach us the fullness of truth. आज संपूर्ण सत जेजू जावन आसा. त्या सतातय आमकां तो पवित्र आत्मो कशें साऊल जावन आसल्याक पाऊल करून आपण वर पायलेंगी तशें आमकां तो पायता. म्हणजे सांगता मागया. मोगळा सुमिया जेजू. मोगळा सोमिया जेजू. मोगळा सुमिया जेजू. मोगळा सोमिया जेजू. अंकारान बरयल्ल्या. अंकारान बरयल्ल्या. या म्हज्या जिवितान. या म्हज्या जिवितान. अंकारान बरलेल्या. अंकारान बरलेल्या. या म्हज्या कुटुंबान. या म्हज्या कुटुंबान. तू ये जेजू. तू ये जेजू. तू राव जेजू. तू राव जेजू. सुमिया जेजू. सोमिया जेजू. तुझे विणे. तुझे विणे. म्हजे जिवीत. म्हजे जिवीत. आदुरे. आदुरे. रिते. रिते. तुझ्या देण्यांनी. तुझ्या देण्यांनी. तुझ्या फळांनी. तुझ्या फळांनी. तू म्हाका. तू म्हाका. बोर जेजू. बोर जेजू. हालेलुया. 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 दुनिया तू हिरो बरोबर वड्या तळ्यान स्तुती करतो मी मागया. हालेलुया. 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 शिजू आमच्या काळजान तुया. हालेलुया. 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 तळये पेटून देवा कारखानी वडा तळयांनी. हालेलुया. हालेलुया. हालेलुया.
मग भाऊ बहिणीनो, आमच्या जिवितांत गायी कसे क्रिएट जातात, हाऊ wounds are created in our lives. Before going into deeply to gift anointing of the Holy Spirit, आम्ही पवित्र आत्म्याच्या अभिषेकाक वेच्या पहिले आम्ही चिंतया आमच्या जिवितांत गायी कशे जातात, या ब्रोकननेस पापसवणी कशी येता. परत आम्ही पटया कीर्तन 107, कीर्तन 107, Psalm 107. परतून आम्ही वाचया 17, 18, 19, 20. Psalm 107, 17, 18, 19, 20. Some were fools, suffering because of their sins, Some were suffering because of their sins, and because of their evil. because of their evil. They couldn't stand the sight of food and were close to death. Yes. Then in their trouble they called to the Lord, In their trouble they called to the Lord, and he saved them from the distress. and he saved them from their distress. He healed them with his command He healed them from, and saved them from the grave. he sent his word and healed them. Praise the Lord. Praise Praise the the Lord. Lord. Hallelujah. कोकणन वाचपा. आपल्या पातकावरवी ती पिडेस्त झाली. कशी पिडेस्त झाली? आपल्या पातकावरवी wounds are created because of sin. आपल्या गायी जातात पातकावरवी. त्या खातीर व्हेरी इम्पॉर्टंट जुआंव पावल दुसरो सांगा लागलो, संसार पातकाची प्रज्ञा संसारान होगडावन घेतल्या. वर्ल्ड हॅज लॉस्ट द सेन्स ऑफ अ सिन. कितें सिन म्हणून आसा, कितें फटी म्हणून आसा, सत म्हण जियेता. आनी अशें सांगाता ती जियेता. देवा तावन ती पयस आसात. समवेअर सिक, थोडी तांच्या पातका वरवीं ती गायेली. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. पातक आसा पळया तें HIV एड्स अशें मारेकार, तें ब्लड कॅन्सर, बोन कॅन्सर अशें मारेकार. आणि तेंसो सिराक आमकां सांगता 28:13, one who hides his sins, there is no success in his life. जो आपली पातकां लिपयता ताका सूख मेळना, जो वळखता ताका दया लाभता. सो आमी हुन्स आमकां जावचे, आमी देवाक ब्लेम करचे. वी आर ब्लेमिंग गॉड. डोंट ब्लेम गॉड. Praise the Lord. Praise the Lord. You have to thank God. Don't blame God. Don't scold God. Instead hold God. देवाक धरून जियेया. असं बार जाण आम्ही सवालां घालता. वी आर चॅलेंजिंग गॉड. हू आर यू टू चॅलेंज गॉड? आर यू, ही क्रिएटेड यू, तो ताणे तुमकां रचला, तुम्ही ताका रचूंक ना. त्या खातीर हें कीर्तन सांगता वाचबा. आपल्या गुन्हावावरवी दळदिरी झाली. आपल्या गुन्ह्या वरवीं दळदिरी जाली. जेवणा खाणाचो तांकां कांटाळो आयलो. जेवणा खाणाचो तांकां कांटाळो आयलो. मरणाच्या दारवाट्या लागीं ती पावली. मरणाच्या दारवाट्या लागीं ती पावली. आपल्या कश्टान ताणें सर्वेस्पराक उलो मारलो. पण आपल्या कश्टान तांणी सर्वेस्पराक उरो मारलो. आणि तांच्या आकांतांतली ताणी तांकां निवारली. हे आमकां दाखयता कशे आमकां गायी जातात, कशे आमचे गुण जातात. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. आपणाच्या गुन्ह्या वरवीं ती दळदिरी जाली, पातका वरवीं पिडेस्त जाली. ताणें उतर धाडलें, गुण केलें. देर इज अ प्रॉब्लेम and there is a solution. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise. Many a time we think there is no solution. आम्ही मस्त पडची तो सोल्युशन ना. बायबलान सोल्युशन आसा. त्या खातीर उतर वाचताना दोळे दांपून वाची नाकात, दोळे उक्ते करून वाचा. प्रेज द लॉर्ड. आणि सुपर फास्ट बुलेट ट्रेन नाही देवाचे उतर बायबल वाचचे. सोकास समजना, कोणाकी समजना, सेकंड टाइम वाच समजना, थर्ड टाइम वाच समजना, फोर्थ टाइम वाच समजता. प्रेज द लॉर्ड. the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. तर पहिले आमचे गायी जावं कारण आमचे पातक, आमचे गुन्यांव. सो रिजेक्ट सिन. बायबलाचो सगळो संदेश रिपेंट अँड पश्चातापावानी देवा थंय पाटी परतो कम बॅक. गॉड इज ऑलवेज विथ ओपन हँड्स. जेजू देव दोन्ही हात उक्ते दर राखून आसा आमकां. He never rejects anybody. We go away. आम्ही देवा तावन पयस येता, देव आमच्या तावन पयस ना. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 दुसरे
दुसरें कशें आमकां गायी येतात, कशें आमकां सफरींग येता, कश्ट येतात. काल हांवें तुमकां सांगलें, काल हांवें एका व्यक्ती विशयान सांगलें. कोण तो? जोब. बरें उडास आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळया, जोबाक परीक्षा करून कोणे परवानगी घेतली? जोबाक परीक्षा करून कोणे परवानगी घेतली? सैतान. जेवू ना ते दनपारां तुमी गडगड मारल्या बरें बसोन आसात न्ही, उलय आयिल्ले. नाजाल्यार आमी नाकान कापूस दवरता, गळ्याक मालो घालता, मागीर थंय नाव नापयचे एक व्हॅन आपण व्हरून वचोचें तुमकां. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. जोबाक परीक्षा करून कोणे परवानगी घेतली? सैतानान. सैतानान. पळया, तुम्ही मस्त मागण्यांत आसतना हो येता. प्रेज द लॉर्ड. कॅथोलिक सभा सोमाना साईबा, तू ब्रदर, तू सिंगर, तू डॅन्सर, तू वसू थंय न्यू लायफ, ओल्ड लायफ, एंड लायफ, मागीर बँड काडटा. प्रेज द लॉर्ड. आसात आमच्या घराघरांनी येवचे बोवचे आनी नाका जाल्लें करचें. ओडची तो राखोन आसा, तो गोरोज घालच्या सिंवा बरी राखोन आसा. कोणाक ओडचें गी म्हणून, जोबाक ताका ओडूंक जालें गी. चिंतून फाल्यां सांगा, जालें गी. हालेलुया. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हांव फादर बेनेडिक्टा कडेन सांगायचें म्हाका लायट पुरो चेंज करा म्हणून. कित्याक म्हळ्यार ट्यूबलायटा पोंदा पडल्यार हे ट्यूबलायट बारी लेट पेटच्या पळय, पुक 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 कर. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. मग भाव भयणीनो, सैतानाच्या वरवीं गाय जाले कोणाक? जोबाक. सबार पटी तुमकां कळना. समटायम्स आवर लायफ इज मिस्ट्री. वाय आय एम सफरींग. सो त्या टायमार तुमकां भावार्थाची परीक्षा जावंक पुरो, ह्या सैतानान परवानगी काण गेल्या जावंकी पुरो, आमकां आपडोवंक. पूण ताजे वरवीं जायना. पडनाकात तुमी. तुम्ही तुमचो भावार्थ जेजू थंय, देवा थंय केंद्रीत, क्रिस्त केंद्रीत. लुक एट हिम. Psalm 34:5. Look at him and be radiant. Your faces will never be ashamed. ताचेर नदर घाला, तुमची मुखामळां परजळटली, लज्जंती केदींच मोवची ना. फोकस. केदाडा फोकस ना, आमी ट्यूबलायट जाता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. Hallelujah. So focus on Jesus. Focus on the word of God. Focus on the sacraments. Focus on the commandments. Focus on the church. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 तिसरे आम्ही बायबलान पळोवचें जाल्यार जेनेसिस 22:1-15 घरा वचून वाचा. जेनेसिस म्हळ्यार उत्पत्ती ग्रंथ 22 वर्सवर ओळ 1-15. थंय सांगता थर्ड रिजन वाय द सफरींग, वाय द वुंड्स, वाय द एफ्लिक्शन. कित्याक आमकां हें सफरींग येता म्हणून सांगता? आमचो भावार्थ परीक्षा करूंक. कितें परीक्षा करूंक? प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. सोबदुना. हालेलुया. 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 कोणा पुरो बेसांव जाय हात वयर घालीचे. हालेलुया. 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 ओके, सकल घालया. हालेलुया. खाली 50 जाणां मात्र बेसांव जाय खंय. हालेलुया. Hallelujah. म्हळ्यार हातू बांद देवा घर गांदीत आसतना बेसांव मेळटा. तुमच्या अकाउंटात एक बेसांव पडटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. थोडी न्हिदोन आसात. पाप काल खंय हंटिंगाक गेल्ली, कोणा राती बोंटेक म्हणी गेल्ली म्हण दिसता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. निट्ट बसा. पाटीसो कोणा निट्टा सोंदी 2-12 इल्लें इल्लें जेवन आयल्यार अशेंत जाता आमकां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. पळया, देव अब्राहमाचो भावार्थ परीक्षा करता. वैगी वैगी. म्हाका आमी आमच्या बेंगळुरान पुरो येताना पळया, आमच्या गांवांत बॉम्बे गुत्तुना म्हाका, आमच्या गांवांत हे गोरवां, पाडे, म्हशी रस्त्या मदेंत येतात. बॉम्बे गुत्तुना म्हाका कशें म्हणून. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी आमी कार व्हरून गेल्यार ते इन्स्पेक्टरा बरी तिशीनी पळयना, इशिनी पळयना. हॉर्न मारन 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 जाल्या उपरांत 5 मिनटां फाटी गोवन आंबा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. खंडीत हांव चिंता आमी त्या जातीची न्हय. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. पळया, थोडे पटी तुमकां बरें जॉब आसता, जॉब ना सुमार तेंपात ह्या जॉब तुमकां खाण सोडटात.
अस्थिर स्थिती तुमकां कळीत ना कितें करीत जाय म्हणून. यू डोंट नो व्हॉट टू डू. सिच्युएशन बवर्त परीक्षा जाता. wounds are created when faith is tested. तुम्ही सार लागीना देवा कडेन, देवा हांव इतलें मागता कित्याक म्हज्या पुताक हे बरें काम मेळना. हांव इतलें मागता कित्याक म्हजो घोव पिवोवचो सोडना. प्रेज द लॉर्ड. हांव इतलें मागता कित्याक म्हजी भुरगीं तेर्स करून बसनात. प्रेज द लॉर्ड. तुझ्या बवर्ताची परीक्षा जाता अब्राहामा बरी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. पण अब्राहामाक कितें जालें? अब्राहामाक देवान सांगलें, अब्राहाम आपयलें देवाक. अब्राम फाटीं कितें मुखार कितें कळीत नासतना आपणाचो गांव सोडून अब्राम देवान दाखयल्या गांवा भायर सरलो. थंय सांगता ताचो भाऊ मोदें दाखयलें, झगडें जालें. भावान बरो जागो खाण गेलो, बऱ्या जाग्यार भाऊ गेलो. अब्राहम पत्राटो जागो खाण गेलो, पत्राट्याच्या जाग्यार अब्राहम गेलो. अब्राहम आशिर्वाद जालो, लोत सिरकोन पडलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. अब्राहमातय बरेंपण आसलें. तुझें बरेंपण, तुका देवान दिल्लें बरेंपण तुझे गायी गुण करतात. प्रेज द लॉर्ड. द गुडनेस विच इज विदिन यू. आमच्या हर एकले तें गुडनेस आसा. नोबडी इज बॅड इन दीस वर्ल्ड. ह्या संवसारान कोणी पाड नाही. पियेतलो या पाता करतो पाड म्हणलो नाही. देव ताका सांगता, दे विल रीच हेवन बिफोर यू. तुझ्यान पयलें थंय सर्गा पावतली. आनी त्या खातीर हे फारिजेवांक, साधुसेवांक, धर्मशास्त्री राग येता. जेतून कितें म्हळें, पातकी, व्यभिचारा आनी पुरो सुंकागार पयले सर्गा पावतात म्हणलें जालें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हाचो अर्थ कितें पयलें पावतात म्हळ्यार दे विल बी हील्ड फास्टर दॅन यू. थोडे फावटी आमी म्हणटा आमी मस्त मागण्या करतो आमकां हिलिंग मेळना थोडे फावटी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देर इज अ रिजन. आनी अब्राहम बवर्तसो बापोय म्हणटा आमी, ताजो बवर्त परीक्षा जालो. अब्राहमाक देवान म्हळें, अब्राहमा तुका हांव संतत नेकेत्र बरी, रेवे बरी संतत दिता. अब्राहम म्हातारो जालो, सारा म्हातारी जाली. अब्राहमान चिंतलें, म्हातारी जाल्या उपरांत भुरगीं जाता ते. बायबल आमकां सांगता साराक भुरगीं जावं सादत ना. प्रेज द लॉर्ड. पूण देवाक आसाद कांय. तुम्ही म्हणून पुरो हें गुण जायना, पूण देवाक आसाद. तुम्ही म्हणून पुरो हांवें कितलें मागलें मेळोवं ना, पूण देवाक आसाद कितेंच ना. तर अब्राहम सारा कडेन म्हणूंक लागलो. सारा अब्राहमा म्हणा लागली, अरे तूंय म्हातारो जालोय, हांवूय म्हातारी जाल्या आनी आमकां भुरगीं जायनात. पूण देवान हे बसवणी दिल्या, तुमची भुरगीं नेकेत्र ते बरी जातली आनी रेवे बरी जातली, दर्या वेळेच्या रेवे बरी. प्रेज द लॉर्ड. त्या खातीर ताणें कितें केलें, हागाराक म्हणजे तिच्या गुलामाक या तिचे काम करचे आसलेक अब्राहमाड दिलें आनी सांगलें ताच्या तोंडमणी तुका भुरगीं जावं दीत. भुरगें जालें. नांव कितें त्या भुरग्याचें? इश्मायल. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. आनी केदाळा अब्राहमाक तिका भुरग्यां जातात, भुरग्यां जायनातल्या साराक पोटांत मुसळ काडल्या बरी जालें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी तिका राग द्वेश आयलो, कित्याक अब्राहम भुरगे ओट्ट खेळटलो, हागारा कडेन उलयतलो, हिका सोसूंक जावना. हिनेंत दिल्लें. प्रेज द लॉर्ड. कोंकणीन तें सांगनी आनी आतांच बेत दिवन मार खावचें म्हणून. प्रेज द लॉर्ड. हिका वगेत बस येता आसलें, मागणें देवाच्या काळाक राखून बस येता आसलें. थोडे फावटी बायल मनशां कितें करतात की कळना, आंगाची न्हय आबा, कितें म्हळ्यार रावाचें सांजेर मुसोर. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. जालें. देव म्हणलो मागीर घरा झगडें जालें. झगडें जातेस तिणें काडलें, हागारा भायर घालें. पूण आमच्या कुटुंबांनी जाता न्हय गे, थोडे फावटी भुरग्यांक भायर घालतात, आवय भायर घालता, बापूय थंय घडलें. तिका काडलें, भायर घालें. भायर घालन तिका धाडलें आनी हागारांत हांव नायली पर्जा आमी म्हणटा, आमचे इस्लाम भावाचे पर्जा म्हणटा आमी. ते अब्राहमा पाती येतात, देवा पाती येतात आनी मस्त साम्यता आमी बायबलान पळयता. देव म्हणूंक लागलो, गुलामाचे भुरगे म्हजे दैजदार वारेसदार जायना. त्या खातीर साराच्या गर्भांत हांव भुरगें दिता. कोणाक दिलो? कोणाक दिलो? सांगा कोणाक दिलो? इजाकाक दिलो. आनी इजाक जल्मताना त्या घरांत संतोष पावलो, आशिर्वाद मेळ्ळो, कृपा, उजवाड, एमटी
असल्या घरांत उजवाड आयलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. पळय आता अब्राहमान कितें केलें आमी पळया थोडे पटी पिडा गुण जाता पर्यंत रेतेऱ्यो 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 धांवता. पिडा गुण जाल्या उपरांत फुरसत ना फादर. प्रेज द लॉर्ड. होय की थोडी भुरगीं एक 10 वर्सां भुरगीं ना म्हण आल्ल्या रेत्रेक आल्ल्या पदऱ्या पकडाय भुरग्यां जाल्या उपरांत फुल्ल बिजी फादर घरा कित्याक भुरग्याची पेंपरां चेंज करूंक. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. अब्रामाची गती तितलीच जाली. अब्राम पयल्यान देवा 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 म्हूण देवा फाटल्यान धांवतलो, आतां पुता 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 म्हूण पुता फाटल्यान धांवंक लागलो. प्रेज द लॉर्ड. पुता वट्ट चड टायम करसूंक लागलो. मागण्याचो टायम आसलो देवाचो टायम उणें केलो ताणें, भुरग्या वट्ट चड टायम करशिलो. देवाक विसरोंक ना, देवाचो मोग आसलो पूण तो इल्लो चड बिजी पडलो. भुरगो वाडलो 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 देवान चिंतलें पळया अब्राम आतां देवा 15 वर्सां जाती त्या चारक्याक, ह्या भुरग्याक व्हरता व्हरता आसतना 15 गी 10 वर्सां 12 वर्सां जाती ताका. सो अब्राम देव चिंती लागलो पळय परीक्षा दिया. कसली परीक्षा? भावार्थाची परीक्षा. प्रेज द लॉर्ड. देव साराक आपयना अब्राहमाक आपयता आनी सांगता अब्राहम न्हिदेंत ताका देव आपयता, तो उठता म्हणटा देवा हळे देवा वांगा आसा. प्रेज द लॉर्ड. तुम्ही म्हणतात न्ही हांगा हांव आसा सोम्या हांगा हांव आसा. खंय हांगा इगर्जे भितर आसतना मात्र घरा खंय हांव आसा टीव्ही मुखार हांव आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. देव म्हणू लागलो अब्राहमाक अब्राहमा तूं एक काम करी जाय. कितें देवा? तुजो क्लोज पूत आसा मू हांवें दिलो. वय 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 तुवें तो दिल्लो तो पूत, तुवें बसवणी दिलो पूत तो. ताका काण घेवन होरेया या मोरिया त्या गुड्याक दोंगराक तूं वचू आनी ते बली भेटय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कशें जायत अब्राहमाक. पळया अब्राहमाचें काळीज गायेलें, पापसलें, ब्रोकन, वुंडेड. कोणा बली दिजे? कोणाक बली दिजे? आपणाच्या पुताक. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. पूण अब्राम पाटी मुखार चिंतू पडलो गी कोण ना हांवें चिंतचें. हें देवानंत सांगलें गी. प्रेज द लॉर्ड. थोडी म्हजे कडेन विचारतात फादर हें बायबलान बरोवन आसा गी? म्हळ्यार हांवें फ्रँकलिनान म्हजो तो बायबल बरोवन काण गेला. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमी वाचल्यार आमकां कळीत जाता. आनी अब्राम कितें करी लागलो? अब्रामान चिंतलें हांवें देवा बसवणी दिल्या, देवान दिल्या, देवाच्या उतराक हांवें खालती बांद घाली जाय. त्या खातीर तो पुताक काण घेवन त्या दोंगराक गेलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी लांकडां कोणें काण गेल्ली? इजाकान काण गेल्ली. बापूय आनी पूत दोगी येतात. सारा कडेन सांगोंक जाता की देवान बली विचारल्या, पुताक आपण व्हरता म्हळ्यार सारो सोडटाय, तूं वचून बली भेटोवन पूत घरा आसूं दी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळया अब्राहमाक देवाचो ताळो कळीत आसलो. डू यू नो द वॉइस ऑफ गॉड? डू यू रेकॉग्नाइज द वॉइस ऑफ गॉड? Amidst of this noise in the world, इतल्या संसारान गालाट्यामध्ये देवाचो ताळो तुम्ही ऐकतात की? अब्राम ऐकतलो देवाचो ताळो. ताका म्हणून आमकां अंतस्करणास आमचो कॉन्शियन्स केदाळाय रॉंग सांगना. आमचो कॉन्शियन्स देवान ताजे कायदे त्या कॉन्शियन्साचेर आत्मसाक्षीचेर बरयल्यात. आनी अब्राम पुताक काण घेवन येते आसा वाटेर. तुमी चिंता अब्रामाचे तळमळे भितर पुती सारता बाबा 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 पप्पा पप्पा डॅडी डॅडी कालें पुता लांकडां काण गेल्या शेळी खंय आसा? प्रेज द लॉर्ड. We have wood, but where is the lamp? अब्राम पळय कितें म्हणटलो? पुताक कशें जाप दितलो? आनी अब्राम म्हणटा शेळी देवूच आमकां दितलो पुता. कोण दितलो? कोण दितलो? गॉड विल गिव अस द लॅम्प. आनी न्यू टेस्टमेंटान कोण तो लॅम्प? Jesus. See, Abraham prophesied in his faith. God will give you the lamb. God will give us the lamb. देव सुशेळी दितलो पुता. पळया ही देवाची शेळी संसाराची पाप करता ती या शेळीच्या जेवणाका पहिल्यान ती सुभागी ती शेळी. अब्रामान सांगले भावार्थान सांगले देव सु दितलो. अब्रामाक कळीत नातलें पुताक सांगोंक जायना.
कित्याक देवान म्हाका आपयला. गॉड हॅज कॉल्ड मी. हॅव टू फॉलो हिज वॉइस. हॅव टू फॉलो हिम इन फेथ, नॉट इन ब्लाइंडनेस, इन फेथ. And faith is the gift of the Holy Spirit. भावार्थ पवित्र आत्म्याचे देणे. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. आज अब्राहमा बरी मेटांक आज देव विचारता तुमकां, काजर जाल्ल्या तुमकां, आवय बापूय तुमकां तुमच्या भुरग्यांक बली दिया. तयार आसात की बली दिवंक तुमी? नांत की. Praise the Lord. बली दिया म्हळ्यार काल तलवार काढून कातुरता पळय आवयाच्या काळीज ना. देवानी सरताना ना म्हणतात की तुम्ही? देवानी सरताना ना म्हणतात की? यू डाऊट यू आर आउट. आमची कितें म्हणून वंश दुबावाचे वंश. प्रेज द लॉर्ड. बली भेटया म्हळ्यार कितें? तुमच्या भुरग्यांक म्हाका दिया, मागणें शिकया, इगर्जी कापून हाडा. तें सोडून उरलें पुरो दिवन संवसारान बुडोवन गेल्यान भुरगीं ती. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देवान इजाकाची बली खाण गेली की, लगड काडलें की, देवाक रगत जाय की, मागीर कितें तुमी तुमच्या भुरग्यांक दिवन तयार नात? हेंच प्रॉब्लेम आमचे. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. 2 काणग्या त्या भुरग्यांक निमाणे आश्रमाक म्हणून सोडटाली. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. देवाक दिया, बली दिया म्हणल्याचो अर्थ सरेंडर युअर चिल्ड्रन टू गॉड. समर्पण दी तुझ्या भुरग्यांक देवाक. ल्हानतावन त्या भुरग्यांक जेजू लागीं आपोवन हाड. ल्हानतावन तांकां तांचें लायफ बॅलन्स कर, इम्बॅलन्स करनाका. आज इम्बॅलन्स जाला संवसारांत आसात, आत्मीकपणान नात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. आनी आमी पळयता त्या दोंगराक गेलो. दोंगराक येता पुतूस लांकडां पुरो दवरता. Isaac prepares the altar with the wood that he has taken. निमाणे पुतू पळयता बाबा शेळी ना न्ही, शेळी देव सुदितलो पुता. 1 कोटी मात म्हणून ना, 100 कोटी म्हणून कोण ना अब्राहमान. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी तक्षण देव कितें करता, अब्राहम कितें करता? पुताच्या फाटल्यान हात बांदता, पाय बांदता. खंयच्या बापायक मोन येत पुताचे हात पाय बांदूंक? Praise the Lord. Hallelujah. See the faith of Abraham. आणि काढण तो हाच्या वयर दवरता, त्या लांकडा वयर दवरता. He keeps Isaac on that altar and he takes the knife. हातान तलवार काण घेता. शिद्ध अब्रामाच्या काळजांत कितले आटे विटे आपणाच्या सपुताक आपणाची संतत रेवे बरी करता, नेकेत्र बरी करता म्हणलो देव. देवा विरोध तो गुणगुणोंक ना. काल जोबान सांगलें देवान दिलें, देवान वेलें, देवाक जावं महिमा. गॉड गेव, नेकेड आय केम फ्रॉम माय मदर्स होम, नेकेड आय गो बॅक. विणगो हांव आयलो, विणगो हांव फाटी वेतलो. दॅट इज फेथ. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. आनी अब्राहम दोळ्यांची दुकां पुसून तलवार वयर उखलतना देव सांगता, अब्राहम तूं भुरग्याचेर तलवार उखल नाका. प्रेज द लॉर्ड. आता म्हाका कळ्ळें, नाव आय केम टू नो यू लव मी मोर दॅन युअर सन अँड युअर वाईफ अँड ऑल युअर क्लॅन. गिव्ह अ मायटी राउंड ऑफ अप्लॉज टू द लॉर्ड. आता म्हाका कळ्ळें, तूं तुज्या पत्नीचे वरनी, तुज्या भुरग्यावरनी, तुज्या पयशेवरनी, तुज्या आस्तीवरनी, तुज्या वंशवरनी म्हजो तूं मोग करताय. डू वी हॅव सेम फेथ इन आवर लाईव्स? आम्ही देवाचो तसो मोग करता होंगी? प्रेज द लॉर्ड. चिंतया आमचो भावार्थ कितें म्हळ्यार दी 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 दिता म्हणसोर मागीर हो दिनार आनी कोणा कडेन जावच्या फाटल्यान. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पण फेथ इज लायक दॅट. आमचो भावार्थ परीक्षा जाता, उजान परकिता. इन फायर युअर फेथ इज टेस्टेड इन फायर. यू विल बी हॅव्हिंग वुंड्स. You will be having brokenness, maybe sometimes sickness. Don't give up. Don't give up. Sondi naka. Dev asa. That is faith. Kati वयर नाही तो आमच्या हाडांनी संदांनी रिगज येतो भावार्थ. Praise the Lord. Hallelujah. आणि अब्राहम जैतेवन जाता. त्या खातीर अब्राहमाक भावार्थ असो बापय म्हणटा. Praise the Lord.
हालेलुया. चौथे जॉन 9:3 जुआव 9:3 आणि जॉन 11:4 जुआव 11:4 11:4 जुआव वाचबा. जॉन 9:3. Jesus answered, Jesus answered, his blindness has nothing to do with his sins this blindness has nothing to do with his sins or his parents' sins. or his parents' sins. He is blind so that He is blind so that God's power might be seen at work in him. God's power and Might be seen in work. power and might be seen in his life, in his work. It is for the glory of God. Sometimes sickness थोडे पोटी पिडा शिडा येता आमका कळीत ना कित्या येता म्हणून. Praise the Lord. Hallelujah. आज तुम्ही त्या मदर तेरेसाच्या आश्रमाक येताना तुम्ही ते भुरगीं पळयता. थोडी भुरगीं तकली ओडू, थोडी भुरगीं थोड्या भुरग्यांक खेर काण घेवचें पळयल्यार न्हीज जावन ग्लोरी ऑफ गॉड. देवान तांकां रस लातल्या कॉंग्रिगेशनाक आनतल्या भुरग्यांक पळोवचें तितले बरें करतना नांव पाड करता. ह्या दिसांनी चॅनलांनी नाका जाल्यार पुरो घाल नांव पाड करतात. देजून सांगला म्हाका सोडूना तुमकां सोडिनात. देवाची महिमे खातीर सांग कोंकणीन वाच बाय. जेजून तांकां जाप दिली. जेजून तांकां जाप दिली. या मनशान वा ताच्या आवय बापायन पाता केले म्हण न्ही. ह्या मनशांनी आतां आवय बापायन पाता केले म्हण न्ही, पूण देवाची पदवी ताचे ते कार्यान दिसून येवचे देवाची पदवी ताचे ते कार्यानी दिसून म्हणून दिसून येवचे पसत तो असो जल्मालो. तो असो जल्मलो. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. तर आमच्या कुटुंबान अपांग भुरगीं, अंगविकलक भुरगीं, मेंटली रिटायर्ड भुरगीं आसूंक पुरो, पूण थंय देवाची महिमा आसा. देवाक दुसरा नाकात. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हे 9th चॅप्टर तुम्ही वाचा. ते सगळ्या चॅप्टर वाचताना कळटा. 11:4 जॉन 11:4 हे लाजाराचें घडीत. लाजार जेजूचो फ्रेंड. लाजार पिडेन पडटा. पिडेन पडतना भयण्यो ताचे न्यूज धाडटात पूण लाजार मरता. कितें जाता? When Jesus heard it, he said, He said, the final result of this illness the final result of this illness will not be the death of Lazarus. This has happened in order to bring glory to God. this has happened in order to bring glory to God. Something happens in your life to bring glory to God. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. वाचबे कोंगणेन. ही खबर ऐकतच ही खबर ऐकतच जेजू म्हणालो, जेजू म्हणालो, ही पिडा ताका ही पिडा ताका मरण हाडच्याक न्ही, ताका मरण हाडच्याक न्ही, तिचे वरवीं देवाची महिमा हाचे वरवीं देवाची महिमा उजवाडावची आसा. उजवाडावची आसा. तर पिडे वरवीं कोणाची महिमा उजवाडावची आसा? देवाची. देवाची महिमा आम्ही बाबर्थ सांडूंक नजो. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. तुम्ही म्हणून बरो इतले मागता, इतले मर्सी रोजरी करता, इतले तेर्स करता, ताबो राखेता, प्रेयर ग्रुपांत आसा, म्हाका कित्या राती न्हीद पडना, म्हाका कित्या टेन्शन, म्हाका कित्या भिये नाकात. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. Forefathers, those who sinned, they are no more, but we bear their guilt. We bear their guilt. म्हणजे आमच्या पूर्वजांनी पाता केले ते आता नांत आणि तांच्या अपराधाचे वजे आम्ही वयताव. कोणाच्या अपराधाचे वजे? कोणाच्या अपराधाचे वजे? पूर्वजाच्या अपराधाचे वजे. हाका श्राप म्हणतात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तुम्ही डॉक्टराकडे येताना तुमका डायबिटीस म्हणी असल्यार डॉक्टर विचारता तुझ्या बाबाक डायबिटीस असले, मम्मीक असले, मामाक असले, आबाक असले, व्हडली मायक असले, विचारता की ना? आबा तावन आयला. इट इज जीनियोलॉजी कले वंश पारंपरा जनरेशन तावन आयला. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. बायबल आमकां सांगता आवर फादर्स हू सिन्ड आर नो मोर बट वी बेर देअर गिल्ट. म्हणजे आमच्या पूर्वजांनी पाता केले ताच्या अपराधाचे वजे आम्ही वयता. पूण हे पोरण्या सोल्ल्यान सो आवडास दवरा. हांव कितें सांगता हें पोरण्या सोल्ल्यान. नव्या सोल्ल्यांत अपराधी ताणें पुसून काडले. आमची पातकां ताणें आमच्या शिरापी ताणें नाश केले. कोणे?
कोणे जेजू त्या खातीर कोणी तुमकां सांगती जाल्यार तुका पुर्वजांचे शिराप आसात म्हळ्यार धैर्यान सांगा म्हज्या जेजून म्हाका शिरापात हांव सोडका दिल्या. ताळयो पेटोवन त्या देवाकार घालया. हालेलुया. आनी थोडी बसतात शिराप 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 म्हणून. शिराप शिराप म्हणून बसा नाकात. बेसांव बेसांव म्हणून बसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळया गालात घरा बरयल्ल्या पत्रांत ताका जाप आसा. गालात घरा बरयल्ल्या पत्रांत Praise the Lord. Hallelujah. 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 Argan tuka sumia Jesus. Argan tuka sumia Jesus. Oglab tuka sumia Jesus. Oglab tuka sumia Jesus. महिमा तुका sumia Jesus. महिमा तुका sumia Jesus. गालात घरा बरयल्लें पत्र तिसरो अवस्वर ओल्ड 13 Galatians chapter 3 30 अंडरलाइन घालून काणया. This is a very important word. कोणी शिराप आसा म्हण सांगल्यार हें उतर काण वाचा तुम्ही 3:13. But by becoming a curse for us, But by becoming a curse for us, Christ has redeemed us Christ has redeemed us from the curse that the law brings. from the curse that law gives. कोण वास बाई? आमचे पासत शिरापलेलो जावन आमचे पासो तू शिरापलोलो. ते म्हळ्यार तुझे शिराप कोणे ववयले? तुझे शिराप कोणे ववयल्यात? तुझे पाता कोणे ववयला? तुझो अंधकार कोणे ववयला? तर कोणातही सुटका आसा? ताळयो पेटोवन त्या जेजूकार गांदिया. हालेलुया. हालेलुया. वास बाई आमचे पासो शिरापलोलो जावन क्रिस्तान क्रिस्तान आमकां नियमशास्त्रांत शिरापांतली सोडयल्यात. नियमशास्त्राच्या शिरापांतली सोडयल्यान मुखार वास. पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा. पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा. कुर्सार उमकळतलो हर एकलो कुर्सार उमकळतलो हरियेकोलो शिराप पडलेलो जावं शिराप पडलेलो जावं क्रिस्त जेजू मरिफात क्रिस्ता जेजू मरिफात अब्राहमाक दिल्लो आशीर्वाद हेर जातीच्यांकी हेर जातींचेरी देवजई आनी बावर्ता मरिफात बसयल्लो पवित्रत्मो आमी गेजय म्हूण हे सगळें घडलां. इंग्लिशान वाचपा तें वर्स सगळें. But by becoming a curse for us, Christ has redeemed us from the curse that the law brings. For the scripture says, anyone who is hanged on a tree is under God's curse. Christ did this in order that the blessing which God promised to Abraham might be given to the Gentiles by means of Christ Jesus, so that through the faith we might receive the Spirit promises by God. क्रिस्त जेजू मरिफात अब्राहमा दिल्लो आशीर्वाद हेर जातींचेरी ऐका कोणाचेर? हेर जातींचे. जेजू मरिफात दुसऱ्यांकी आशीर्वाद मेळटा की ना? हेर जातींचे आशीर्वाद मेळटा की ना? जेजूक ते स्वीकार करतात की ना? प्रेज द लॉर्ड. सो हेर जातींचेरी देवजई आनी बावार्ता मरिफात बसयल्लो पवित्र आत्मो आमी गेजय म्हणून हे सगळें घडलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. त्या खातीर जेजू सांगता आसतना आमी शिरापीत न्हय. आमी शिराप कशें एक्टिवेट करकाणी येतो म्हळ्यार वी आर विलिंगली रिजेक्टिंग जीसस. जेजू नाका म्हाका, हांव म्हज्या संवसारांत आसता. यू आर एक्टिवेटिंग कर्स. सो यू हॅव बीन रिडीम्ड, सेव्ड, साल्वेशन गिवन, रिडेम्पशन गिवन. सोडवण आमकां दिल्या सोडवणदारा. प्रेज द लॉर्ड. तर आमी कितें करता ती सोडवण आनी दॅट इज फ्रीली गिवन. पयशे दिवंक ना कोणाक जेजू कडेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 पळय कितल्या सोबीत रितीन सांग पावल आमकां सांगता. आपूण शिरापीत जालो, आपणाचे पातक ताणें ववयलें, ताणें आमकां सुटका दिली. त्या खातीर पुर्वजांचे पवित्र सोल्ल्यान देव सांगता तुमी म्हाका आराधन करतना आशीर्वाद, तुमी म्हाका आराधन करनातल्या वेळार शिराप एक्टिवेट जातात. देव शिराप दिना. धर्मशास्त्र ड्युट्रॉनॉमी 28 तुम्ही टाइम मेळ्ळ्यार वाचा. ड्युट्रॉनॉमी 28 बरोवन काणी घ्या घरा टाइम मेळ्ळ्यार वाचा. ते आशीर्वाद आनी शिराप म्हणून त्या चॅप्टरान बरोवन आसा. कशे आशीर्वाद मेळटा, कशे शिराप आमी एक्टिवेट करता. हांव साक्रामेंतान जियेना, हांव कुमसार जायना, हांव कुमगार काणगेना, हांव कातोलीक जावन मिसाक येना.
कातोलीक जिवान जियेना केवळ बावतिस्म घेतल्यार हांव सर्गाक वचना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 दुनिया तुमच्या काळजात उबे रावया आमी सक्कड सर्व आमी उबे रावया दुनिया तुमच्या काळजाचेर दवरया कीप युअर हँड्स ऑन युअर चेस्ट दैवी काकूळ डिवाइन मर्सी आमचे ते देवन येवन दी ससनाच्या बापा आमी तुका भेटयता आमकांच या दोनपारांच्या वेळार आसूम सवाच्या बेस्ता दिसा तुझ्या कठीण कश्टांच्या त्या मरणा मरिफा तू आमकां सुडका दिताय आमच्या शिराप कांड उडयताय आमचे गायी बांदताय आमकां पवित्रत्म्यान भरताय आज आमकां येवचे गायी सफरींग कश्ट आनी तातूंत सुडकाय तू दाखोवन दिताय आमच्या जिविताक तू एक आकार दिताय आमचे जिवीत पवित्रत्म्यान बरोवंक तू आयतो जावन आसाय तुवें संवसारांत इतलोय मोग केलोय तुज्या पुता जेजूक आमचे खातीर तुवें ओपोवन दिलोय म्हजे सांगाता मागया मोगळा सुम्या जेजू मोगळा सुम्या जेजू आयच्या दिसा रे तेरेन आयच्या दिसा रे तेरेन तुवें बसयलेल्या पवित्रत्म्याक आमकां पाठय आमच्या बावतिस्मांत आमच्या तिरवणेंत एका साक्रामेंतांत तुजे लागीं येवंक तुजे सारकें जावंक भलायकी जोडूंक गयांतावन गूण जावंक म्हाका तूं अवकाश दिताय सबार पावटी म्हज्या आळसाया वरवीं म्हज्या शेळेपणा वरवीं म्हज्या उणेपणा वरवीं म्हज्या वायट वडण्या सवया वरवीं तुझे तावन हांव पयस जावन शिरापीत जाला सुम्या जेजू तुज्या गायांनी म्हजे गायी गुण कर तुज्या गायांनी म्हजे गायी गुण कर तुज्या आत्म्याच्या सक्तीन तुज्या आत्म्याच्या बळान म्हाका पवित्र कर म्हजी कोड अस्कत दावीद सांगता आवयच्या गर्भात हांव पातकी जावन आसा सुम्या जेजू तुजो उजवाड आमकां जाय देण्याचो दातार तूं जावन आसाय आमकां तुवें तुज्या पवित्रत्म्याक बसयलोय आयच्या रितींत आमचे हर एक गायी संपूर्ण गुण कर आमच्या भावार्थाक जाल्ले गायी पातयेणेन जाल्ले गायी मागण्या जिवितान जाल्ले गायी अस्कत भावार्थान जाल्ले गायी जेजू गुण कर अभिषेक कर रितीरिचो फायदो जावन म्हाका नवी रचना कर जेजू दुलोब जेजू मुजेर दया दाखय खणवाळायेन म्हाका पळय म्हजी काकूत कर अस्कत्याक म्हाका बक्षी तुज्या मोगान म्हाका बोर तुज्या उतराची जाणवाय दी हालेलुया हालेलुया दुनिया तुमच्या वयर उबारया वडा ताळ्यान स्तुती कर मागया हालेलुया 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 आशीर्वाद
Glory to the Lord. Praise the Lord. Hallelujah.